नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. सप्तकाचे पहिले ट्रेडिंग सेशन बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह उक्ते जावन निमाणे पॉझिटिव्ह लेवलार क्लोज झाले. चीनांतल्यान कांय समस्यांचो फायदो आज भारतीय मेटल सेक्टराक मेळ्ळो. चडशे मेटल शेअर शायन झाले. IT सेक्टरानय बरो परफॉर्मन्स दाखयलो. निफ्टी 19,525 पॉझिटिव्ह उक्ते जाले. 19,432 मेरेन लो आणि 19,545 मेरेन हाय मारून 19,537 बंद झाले. सेन्सेक्स 65,525 पॉझिटिव्ह उक्तो जावन 65,628 सुमार 240 पॉइंट पॉझिटिव्ह बंद. आयच्या टॉप गेनर्सात कोल इंडिया, विप्रो, अल्ट्राटेक सिमेंट, HCL टेक, जिओ फायनान्स, टाटा स्टील आणि हिंदाल्को हे शेअर चढले. जाल्यार टॉप लुजर्सात महिंद्रा अँड महिंद्रा, नेस्ले इंडिया, ITC, एक्सिस बँक, बजाज फायनान्स, बजाज ऑटो आणि भारतीय एअरटेल कंपनीचे शेअर पडले. आयच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉयंट थारलो सरकारी बँक IDBIचो शेअर. डिसइन्व्हेस्टमेंटाची मोख पुराय करपाच्या हेतान सरकारान बीड मागयल्ल्याची बातमी आयली आणि शेअर सकाळी 6% वयर चडलो. बीड सबमीट करपाक 9 ऑक्टोबर मेरेन प्रास दिला. HAL म्हळ्यार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही सरकारी डिफेन्स कंपनीचो शेअर पॉझिटिव्ह ट्रेड जालो. कंपनीच्या 60व्या AGMात 1:2 रेशियोत शेअर स्प्लिटा खातीर रेकॉर्ड डेट जाहीर जाली. रेकॉर्ड डेट 29 सप्टेंबर आसतली. 1:2 रेशियो म्हळ्यार एक शेअर असल्यार रेकॉर्ड डेट मेरेन शेअर दवरल्यार एक शेअर असल्यार 2 शेअर मेळटले. शेअराची फेस व्हॅल्यू ₹10 वेल्यान 5 जातली. कितलेशेच दीस अंडर प्रेशर ट्रेड जावपी आयशर मोटराचो शेअर आजच्या सेशनात 2% पॉझिटिव्ह ओपन जालो. रॉयल एनफिल्ड मोटरसायकलीच्या विक्रीचे आकडे बरे आयिल्ल्यान मार्केटान शेअराक उखलून धरलो. रॉयल एनफिल्ड मोटरसायकलीचो सेल ऑगस्टात 11% मेरेन वाडलो. 77,583 गाडयो विकले. नोमुरा एजन्सीन 75,000 अदमास केल्लो. इयर ऑन इयर रॉयल एनफिल्डाच्या सेल्साची वाड 13% पावल्या. GMR पॉवर अँड अर्बन इन्फ्रा कंपनीचो शेअर आज 20% अपर सर्किटाचेर लॉक जालो. कंपनीची सबसिडरी GMR स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्युशनाक 5,123 कोटींची ऑर्डर UP सरकारा कडच्यान मेळ्ळी. सरकारी शेअर बुलेट ट्रेनीच्या स्पीडीन वयर चडपाक लागल्यात. तातूंत रेल्वे शेअर सामकेच फॉर्मात. IRFC शेअर आज 20% सर्किटार पावलो. जाल्यार RVNL 12% चडलो. ITत इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, टेक महिंद्रा आणि TCS बरे चल्ले. कोल इंडियाच्या शेअरान आज 5% तेजी आयली. कंपनीचो ऑगस्ट आउटपुट 13% वाडलो. कंपनीन ऑगस्टात 52.3 मिलियन टन उत्पादन केले. दिग्गज रिलायन्स, कोटक महिंद्रा आणि ITC मात आयच्या तेजीत वांटेकार जाले ना. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळ्या रोखडेच नव्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.